सगळीं उबी रावया. Stani soldatuka, uskiako tin soldatuka, kushaporan soldatuka, sobre koren soldatuka, disafato udetana, Pansat leheut gasota, aicha disa Jesur poso, duka dunia te bedoita, sokostani sota duka, ucha kotin sota duka. Kushaporan soldatuka, sogli koren soldatuka. म्हज्या मोगाळ भाव भयणांनो, जशें विक्टोरियाच्या घरांत हांवें उगडास केल्लो 2 फावटी आमच्या जिवितांत आमकां दुसरे हाडटात, आमच्यांनी चलोन येवंक जायना. 2 फावटी. पयली फावट जेन्ना आमकां बाप्तिस्म दिवंक हाडटात तेन्ना, दुसरी खुशालकायेन आपल्या वेंगेन धरून आमकां इगर्जेंत हाडटात. आनी दुसरे फावट जावन आसा आयज विक्टोरिया दुसरी उबारून हाडटात. पयले फावट खुशालकायेची, दुसरी फावट आतांची फावट भोव दुखाची. ह्या तुमच्या सगळ्या दुखान आमी वांटो घेवन हे वक्तार आमचे मीस सुरू केला ते प्रमाणे गायन गावन, तर ह्या वक्तार बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड, पवित्र आत्म्याचो एकवट आनी सर्गीच्या बापायचो सांगात आमकां सगल्यांक फावो जावं. आनी आतां ह्या वक्तार कसली ताची विक्टोरियाची चूक आसल्या जाल्यार आमच्या मागण्या वरवीं देवान ती चूक पयस करची आनी बेगीनूच तिका सर्गी राजान पावय म्हूण आमी आमचीच पातकां वळखून ह्या वरवीं आमी म्हणुया. हांव पातकी सोर पवित्र देवा, आनी तुमकां बाबा भयणीनो, सगळीं आमकां सांगता, मनान चिंतून तोंडान सांग, वायटान बरें सोडून, आमी सायती पातकां केल्यात, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासून बरें स्वाय सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना करता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगून सगल्यांक आमकां एक दीस सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुका आमी उलो मागता भोव करून विक्टोरिया
ओतण्यां खातीर आमकां पाव. तूं काकलुचार देखून तुजेर आमी ताची सगळी फामील विस्वास दवरता. दोयान आमकां राख. आमचीं पातकां धुवन काडून आमकां नितळ कर आनी तुवें बासायलोलें दायज जोडूंक विक्टोरियाक आमकां एक दीस सोपुर्नायेन आयतीं कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनाय. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी आब्राम जोमनी पर्यान सोकला बागवलो आनी देवान ताका म्हणलें, हो पळय, हांव तुजे लागीं करार करता. हिशोब नासलेल्या राष्ट्रांचो तूं बापूय जातलो. फुडाराक तुका आब्राम म्हणचिनात, तुजें नांव जातलें आब्राहाम, कित्याक हांव तुका हिशोब नासलेल्या राष्ट्रांचो बापूय करता. तुका हांव भोव सुफळ करतलो. तुजे तावन हांव राष्ट्रां उपजयतलो आनी तुजे सोस्तींतले राजा उत्पन्न जातले. म्हजे आनी तुजे भितर तशेंच म्हजे आनी तुज्या उपरांत येतले तुजे संस्थे भितर पिणकेचे पिणकेन तोगपाचो हांव म्हजो करार स्थापून दवरतलो. एक सासनाचो करार असो हांव तुजो आनी तुजे उपरांत येतले तुजे संस्थेचो देव जातलो. तुका आनी तुजे उपरांत येतले तुजे संस्थीक तूं बिराड करून आसाय तो देस हांव दितलो, म्हणजे खानाचो सगलो देस. सदांकाल तो तुमी भोगच्याक आनी हांव तुमचो देव जातलो. देवान अब्राहमाक म्हणलें, आनी तूं म्हजो करार सांबाळटलोय. तूं आनी तुजे उपरांत येतली ती तुजी संसद पिणकेचे पिणकेक. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामळ सोदीत रावात. ताणें केल्ल्या ओचोऱ्या विजमितांचो, ताच्या तोंडांतल्या निवाड्यांचो उगडास दवरात. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या चाकरा अब्राहमाच्या पुतां दुवानो, ताणें विंचून काडलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो, तोच सर्वेस्पोर आमचो देव. शेकनशेक प्रितुमीचेर ताची पदवी चलता. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. हजार पिणकांक दिल्ल्या उतरांचो आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताणें अब्राहमा कडेन कबलात केल्ली, इजाकाक सोपूत घेवन भास दिल्ली तीच ती. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सगळीं उबी रावया. आयज तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचें आयकात. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे स्वामी आसूं. जुवां पोरमाणें
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून युदेवांक म्हळें, सोत तें सांगता. जो कोण म्हजें उतर सांबाळटा तो केदींच मरचो ना. जुदेवांनी ताका म्हळें, तुजेर देवचार आसा म्हूण आतां आमकां सारकें कळ्ळें. अब्राहम मेलो आनी प्रवादी मरून गेले, आनी तूं आमकां सांगताय जो कोण म्हजें उतर सांबाळटा तो केदींच मरचो ना. आमचो बाप अब्राहम मरून गेलो, ताचे परस तूं व्हड कितें, आनी प्रवादय मरून गेले. तूं आपूण कोण म्हूण सांगूंक सोदताय? जेजून परतिपाल केलो, हांव म्हजीच व्हडवीक करीन जाल्यार म्हजी व्हडवीक कांयच न्हय. म्हजी व्हडवीक कोत्ता तो म्हजो बाप. तुमी तुमचो देव म्हणटात तोच, तरी तुमी ताका वळखूंक ना, पूण हांव ताका वळखतां. ताका वळखना म्हूण हांवें म्हणलें जाल्यार तुमचे भाशेन हांवूय फटकिरो जाता आसलो. पूण हांव ताका वळखतां आनी ताचें उतर सांबाळटां. म्हजो दीस पळोवचे आशेन अब्राहान तुमचो बाप कुशाल जालो. ताणें तो देखलो आनी ताका खूब आनंद जालो. तेन्ना जुदेवांनी ताका म्हळें, तुका आजुनूय 50 वर्सां जावंक नात आनी तुवें अब्राहम देखलोय? जेजून ताका परतिपाव केलो, हांव तुमकां सांगतां, अब्राहम आसचे आदीं हांव आसलो. देखून तांणी ताचेर मारूंक फातर उखल्ले. पूण जेजू देव मंदिरांतलो भायर सरून गेलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. म्हज्या मोगाळ भावा भयणांनो, दोनूय वाचपां एके खेरीत भाशेन विक्टोरियाक लागतात. पयलें वाचप अब्राहमा विशीं. अब्राहम आमच्या बायबलांत पाचातात भावार्थाचो बापूय म्हणून. The Christian community all over the world recognize Abraham as the father of faith. होच भावार्थ आयज आमी मातशे विक्टोरियाक लावंक या. त्याच भावार्थान तिवूय आयज संवसार सोडून सर्गीच्या बापायशी गेल्या. म्हणटच म्हज्या मोगाळ भावा भयणांनो, जेजू सांगता ते भाशेन ती मरूंक ना. She did not die. Saint Paul repeats many times, जो कोण जेजूचेर भावार्थ धरून मरता तो मरना. कुडीन घडे तो पयस जाता, पूण आत्म्यान तो देवाशी आसा, ती देवाशी आसा. घडये तिचे फोटो केन्नाच व्हडले व्हडले न्यूज पेपराचेर येवंक नासले, पूण तिच्या एक्सिडेंटाक लागून ताचे फोटो मेल्लो तो जागो भरपूर जर्नलांचेर येयलो. आदीं घडये तिचो फोटो खंयचोच येवंक ना, पूण उपसोयेक जावन हे उपसोयेक लागून तिचो फोटो आनीक तिचें दूख जायत्या जाणांनी पळयलें, फामील पळयता आनी पळयतली. तर म्हज्या मोगाळ भावा भयणांनो, एक आवयचें दूख कशें परी आमी उतरांनी पाचारूंक जाता. तिणें आपल्या पुताक जेरी हाका लागून जायतें दूख सोंसलें.
तर हें दूख एका आवयचें आपलो पूत आपल्या आदी मोडटा तें कोण्याच्यानूच बरोवंक जायना. म्हणटच तें दूख तिच्या काळजांत आसलें आनी आतां दोगांयचें दूख तिची फामील उरलोले ताचो भाव आल्वीन, ताची फामील आनी ताची हेर सगळीं खरेपणी तुमच्या काळजांत घेवन आसात म्हूण म्हाका दुबावूच ना. तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणानो, ह्या वखदार तिची कूड इगोर्जेंत आसून आनी आमच्या मागण्या वरवीं तिका बेगीनूच देवान खुशालकाय दिवची म्हूण आमी मागूंक आयल्या. त्याच बराबर ताच्या फामिलीचेय पासत आमी मागता तांचें दूख आमच्यांनी कितलें व्हडलें हांवें सेरमांव सांगो पुसून काबार जावचें ना. तुमचें दूख जाण एकल्याचें दूख जाण एकलो संस्था तें फकत देवूच जाणा. हें काळजाचें दूख सोंपेपणी आमच्यांनी सांगूंक जायना. दुसरें दूख दुसरो गांव आसो जाल्यार आमकां दिश्टी पडटा, आमी तिचेर केतलेंय वखद लायता, पूण काळजाच्या दुखाचेर आमच्यांनी वखद लावंक जायना. फकत आमच्या मोतीनूच तें आमी पेकोवंक जाय. तिच्यांनी तें जायना, ती संपली म्हणटच फकत तिचो आत्मो आसा. म्हणटर फामिलीचें दूख, त्या सगळ्या फामिलीचें दूख हे वखदार आमी तुमकां खरेपणी सगल्यांक बुजवण दिता आमच्या गायना वरवीं, आमच्या मागण्या वरवीं आनी आमी सगळे हिंगा एकठांय जाल्यात ताचे वरवीं. विक्टोरिया म्हणटा एक नांव म्हज्या मोगाळ भावा भयणानो म्हज्या काळजांत जायतें आसा. हांव अमेरिका गेल्लो तेन्ना हांव इगर्जेंत रावतालो तेन्ना इगर्जे फाटल्यान एक वस्तोरी आसली आनी तिचें नांव विक्टोरिया कार्वालो म्हूण पुर्तुगेज ती. हांव त्या तेंपार आनी अजुनूय मातशें जेवणाक खाणाक म्हाका गडबड जाता. आमचे काविता रांदता तें ताका खबर आहा. जेवण आनी म्हाका तितलें चड वचना. आनी ही वस्तोरी तिचें नांव विक्टोरिया सदांच आपलोच पूत कसो म्हाका मानून घेतलो आनी कितलेय पावट म्हाका भूक लागली जाल्यार आनी तिका फकत फोन करतालो आनी ती कितेंय करून दवरताली स्पेशल. तो तिच्याच फामिलीचो कसो हांव जालो म्हणटच आयज तिचें नांव विक्टोरिया म्हणटच म्हाका तिचो उगडास आयलो. जेन्ना आमी कितें बरें करता आमच्या जिवितान ती सदांच आमच्या काळजांत आसतात. तर ह्या वखदार म्हज्या मोगाळ भावा भयणानो दिसता म्हाका विक्टोरिया तेच भाशेन आपल्या पुतांक, आपल्या सुनेक, आपल्या भुरग्यांक आनी हेर सगल्यांक आसली म्हूण हांव देवाशी मागतां आनी तिका तिचो आत्मो बेगीनूच स्वर्गी राज्यांत पावलो म्हूण हांव समजतां. माय डियर फ्रेंड्स, it's not easy to wipe the tears of our heart. It's a unique organ inside our body, controls our blood, and the moment it does not know how to control, we suffer all kind of sicknesses. So the joy, the sorrow of heart is impossible to wipe with any medicine. And that's what I think she suffered because of his son, what happened to him. And there's no doubt in my mind that God, through our prayers, will help her to be in heaven and help her family to get that consolation that they need in the depths of their hearts. Thank you.
उभी राहूया. मोशा मोगाळ बाबा भयणानो, मोशें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखाली वळवी आमच्या न्यायाची पवित्र आवाज सर्वेस्वर मानून घेऊ. तुमची सगल्यांची मागणी एकठांय करून ह्या मागण्या वरवीं विक्टोरिया पासत सर्गीच्या बापाक आमी भेटोवया. भोव मोगाळ बापा, तुका हो योद्न समर्पिता. ताचेर तूं दोळ्यार दीस घाल भोव करून विक्टोरियाचेर. ताचे वरवीं आमचीं काळजां आनी आमचे जिणेची चाल बदल आनी सगळ्या संवसाराक तुजी सोडवण पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक वागताव. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. वैरशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कश्टा मोना वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमचीं काळजां करूंक पावलीं तुजे मोहिमेची वागकाणणी. आपल्या कुर्साच्या उतरांवरत्या बोळ्यान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Dolbaramso solvis porto, sorgani somsa bolla tuja voibova, un surgir tu caso iso, solvis pora cenavi, yetata casui, un surgir tu caso iso. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच पोरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थान आमी जेजूक आमच्या आल्तारार आतां पळयता. जेजू आमची काळजां वळखता आनी आमच्या काळजांत कसली मागणी आसात तें जेजूक खबर आसा. म्हणटच भावार्थाचो घोटपर घोटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोरावरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सोडवणीची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां सगल्यांक फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा, तुज्या चाकुनीची विक्टोरियेची काकलूत कर. तिका संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती सोंपली तसोच ताच्या बराबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोटीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती, भाग्यवंत सांजिजा तिचो पोती, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. जायते पावट विक्टोरियान आमचे बापा मोडली आपल्या जिवितान. आपल्या पुतांक धुवांक शिकयली, आपल्या नातरांक शिकयली, सगल्यांक शिकयली. आनी आयज तिच्या खातीर आमी सगळीं तिका मनान धरून सगळीं बराबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी खुशी सदां आसता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकयल्याक बक्षिता. तुजी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां आपले पळोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान वत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलितीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली. बो करून आमच्या गोंयांत ड्रायव्हर आसात, मोटर्स चलयतात, स्कुटरां चलयतात, तांणी मातशें आपले पासियेंसान लय सांबाळून दुसऱ्यांक आपल्या मोतीन धरून चलोवंक जेजू आमच्या गोंयांत सगळ्या ड्रायव्हरांक तूं तांच्या मोतीन घाल आनी सर्व वाकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. जेजूच्याच नांवान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर.
देवाची शेळी संसाराचे पाप काटिले आमची कापणूक कर देवाची शेळी संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. होस्तो जेजू आमकां सांगता म्हजेर भावाड दवरलो जाल्यार केन्नाच तूं वचचो नाय. होस्तो जेजू जाका पदवी आसा सगळीं आमची दुकां पयस करप. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी.
모자가 영고 우샤나이 노라수 오직 믿어지에다 모소 되어지본 지수 옷며 모자가 연구 우샤나이 놀라소 오직 믿어지에다 모소 되어지고 예수 obituary. आनी आतां हे निमाणे प्रार्थना करच्या आदी हांवें खेरीत भाशेन आमच्या एमीस बरे भाशेन करूंक आदार दिला तांचो आमचे आशर्स कोणी वाचला तें रिडर आनी बो करून आमचे खेरीत भाशेन लेनोयक आनी आमच्या क्वायराक तांच्या कांतारा वरवीं गितां वरवीं आमकां उदीक भावार्थ वाडटा देवाची कांतारां करून आमचे भावार्थ परगटान देखून देव बरें करूं म्हणटा आनी हेर तुमी सगळीं हांगा आयल्यात तीं आपलें कामगारां दवरून विक्टोरिया पासत ताच्या फॅमिलीच्या नांवान ताच्या भुरग्याच्या नांवान हांव एक खेरीत भाशेन तुमचो सगल्यांचो उपकार आठयता तांच्या नांवान कित्याक म्हज्या लागीं मायक आसा देखून म्हज्यानी मातशें व्हड्या ताळ्यान तुमकां सांगूंक येता प्रार्थया खोनवाल्या बापा आमच्या आत्मीक पोसणाक तूं आमकां जेजूचें मांस आनी रगत दिताय जे मांसान आनी रोगतान तुवें विक्टोरियाक भावार्थ वाडयलो जें जिवीत आत्मीक जिवीत सांबाळलें हें सोडवणेचें निर्णय घेवन आमी आतां दादोशी जाल्या ताचे वरवीं स्वर्गार तुज्या सासणीक जिवितान विक्टोरिया भाशेन आमकां वांटो दी म्हूण मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमीन. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं म्हज्या मोगाळ भावा भयणानो आमचे मीस केन्नाच काबार जायना ह्या मिसांत विक्टोरिया स्वर्ग राज्यान आतां भाग घेता
सोमया जेजू क्रिस्ता 3 दीस मोड्यान विसो घेवन तुजे विस्वासे दवरतल्यांचेर कोण तुवें पवित्र केलें अशें जरी कूड निकीपूंक तूप करता तरी पुनर्जीवनपणांचो बरो असो हें आमचें प्रार्थन मानून घे आनी आयज विक्टोरियाची कूड आमी निकिपिता तिका बेगीनूच स्वर्गराज्यांत दवर लाजाराच्या फोंड्यांतून रडलोय सोमया आमची दुकां पुसून काड आपलें पाप रडलेल्या चोराक तुवें सर्ग बासालोय आमच्या भयणीक तुज्या राज्यान घे आमच्या भयणीक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केलय आनी पवित्र तेलान तिचेर मारली तुज्या भागवंताच्या जोम्यान तिका एकठांय सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थना तुज्या मेल्ल्याच्या चाकोन्यांची काकूत कर आपल्या कोन्यांची शिक्षा तिका दिवं नाका कित्याक तुजी खुशी पाळूंक तिका मन आसलें खऱ्या भावार्थ्यान हांगा तिची आमी ह्या वक्तार हांगातून ताच्या सिमतेरीन तिची कूड वतना तूं ताच्या फॅमिलीशी राव तांकां बुजवण दी क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. मेल्ल्या कुडीक मातयेक लावचो कायदो भावार्थ्यांचे चाली प्रमाणे पाळटना दोनूय देवाक विस्वासून प्रार्थया ह्या आमच्या भयणीची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जीवनपणांत अविनाशी करून आमी तिचो आत्मो भागवंताच्या जोम्यांत मेळोवन अशें मनाच्या जाळांतलो आनी पातकांच्या फासांतली सुटून बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या खांद्यार सासनीक रायाचें परिवारान निरंतरी वैभव आनी भगवानाचो सांगात तिका फावो जावं देवाच्या भागीवतानो तिच्या आदाराकिया सर्वेस्पराच्या दूतानो तिका मेलुकिया आत्म्याक तिच्या स्वागत दिवूं परमेश्वरा आदिंतो करा तुका पयलो जेजू तुका स्वागत करूं अब्रामाच्या गोपांत दिवू तुका व्हरून पावूं देवाच्या भागीवतानो तिच्या आदाराक येया सर्वेस्पराच्या दूतानो तिका मेलुकिया आत्म्याक तिच्या स्वागत दिवूं परमेश्वरा आदिंतो करा. आमाच्या उगड्यास उरोंक ना पयल्या म्हयन्याचे मीस विक्टोरिया रोद्रिगीसच्या आत्म्यांक 12 एप्रिलाच्या मंगळार 8:15 वाजता आनी एकदां सांगता पयल्या म्हयन्याचे मीस विक्टोरिया रोद्रिगीस हिच्या आत्म्यांक 12 एप्रिल मंगळार 8:15 वाजता. थँक्यू.
to me all of my life. To do yes I please, I owe everything I am to you. Mother, sweet mother of mine, mother of mine. When I was young, you showed me the right way, things had to be done. Without your love, where would I be? Mother, sweet mother of mine. Mother, you gave me happiness, much more than words can say. I pray to the Lord that He may bless you every night and every day. Mother of mine, now I am grown, I can walk straight. All of my own, I like to give you what you give to me. Mother, sweet mother of